नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। कदम पठाराचे लाखांनी लाशिल्ल्या वखदांचो 15 दिसां भितर चौकशी करून अहवाल सादर करचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो पुलिसांक आदेश। प्रुडंटान केले एक्सपोज। पणजे महापालिका वेंचणुके खातीर बीजेपीन दुसरी वळेरी व्हॅलेंटायन डे दिसा केली जाहीर। रायबंद्रा एकाच घरांतल्यान 2 तिकेटी, वैदेही नायक, दिक्षा मायणकाराक तिकेट। गोंय सरकाराचे सुमार 4,000 कोटीचे 5 मुखेल प्रकल्प आडकळे राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलांत। केशींचेर लाखांनी खर्च, खासा रिपोर्ट। देवळांनी स्थापन जाल्ल्यो देवस्थान समिती, कांय कडेन वेंचणूक, कांय कडेन बिनविरोध। 70 केरी आजोबा देवस्थानाची कायदो सुवेवस्थेक लागून वेंचणूक धुकल्ली फुडें। आनी आशवे बिचार बेकायदेशीर टॅक्सीचो धंदो करपी 2 रशियनांक पत्रकां वाटतना थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी धरले। कारवाय केली ना जाल्यार आत्मदहनाची शिटकावणी। खबरो विस्तारान। बांयगणी कदम पठाराचेर लाशिल्ल्या वखदांच्या प्रकरणाची गोंय प्रदूषण मंडळान दखल घेतल्या। लाशिल्ल्या वखदांची चौकशी करची आनी 15 दिसां भितर अहवाल सादर करचो म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पुलिसांक आदेश दिला। लाशिल्ल्या वखदांचो कोयर नितळ करचो आनी हे अर्धवट आशिल्ली वखदां जीएमसीच्या इन्सिनरेटरांत घालून ताचो विलो लावचो अशें प्रदूषण मंडळान भलायकी खात्याक सांगलां। भलायकी खात्याचो हो अंधाधुंद कारभार प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो। तेरा जानेर 2016 लाखांची वखदां लासपाचो भलायकी खात्याचो अंधाधुंद कारभार प्रुडंटान गोंया मुखार दवरिल्लो। कदंब पठाराचेर भलायकी खात्यान बेकायदेशीर पद्दतीन बायोमेडिकल कोयराचो विलो लायिल्लो। उपरांत मेर्शेच्या कांय थळाव्यांनी भलायकी खात्याच्या ह्या कारभाराची गोंय प्रदूषण मंडळा कडेन कागाळ केल्ली। थळाव्यांच्या कागाळी उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वांगड्यांनी वचून पळोवणी केल्ली। आता प्रदूषण मंडळान ओल्ड गोवा पुलिसांक बेकायदेशीरपणान बायोमेडिकल कोयराचो विलो लायिल्ल्या प्रकरणाची चौकशी करपाचो आदेश दिला। ह्या प्रकरणात जबाबदार आशिल्ल्या मनशांक वा आस्थापनांक वा कोण कोण जबाबदार आसात ते सोदून काडचे आनी 15 दिसां भितर अहवाल दिवचो म्हूण आदेश दिला। We have made a letter to the police station at Old Goa asking them to investigate the matter with whatever reports that we have collected according to the labels. Within 15 days, hopefully, they can investigate and give us a report. We will take cognizance of that because this is category 5 biomedical waste. It should be normally incinerated or put in a secure landfill site. कदंब पठारावेलो बायोमेडिकल वेस्ट बेगोबेग नितळ करून उरिल्ल्या अर्धवट लाशिल्ल्या वखदांचो जीएमसीच्या इन्सिनरेटरांत विलो लावचो म्हूण गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान भलायकी खात्याक सांगलां। ह्या कोयराचो विलो लायल्या उपरांत ताचो अहवाल सादर करचो असो आदेश मंडळान भलायकी खात्याक दिला। खात्यान तशें केलें ना जाल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आपूण जावन पर्यावरण कायद्या खाला भलायकी खात्याचेर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। The other way that whatever we have collected information, we have also issued directions to the Director of Health of the Government of Goa that henceforth all medical supplies or medicines that have expired or are discarded should be incinerated in the incinerator of Goa Medical College, and appropriate records of this effect should be maintained and given to us when required. Once this matter from the police station comes back to us, we will take the matter further and take appropriate action as in the biomedical waste rules. लाशिल्ल्या वखदांकडेन संबंध ना म्हूण प्रत्येक फावटी भलायकी मंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी खात्याचो संचालक गजाल काना मनार घेन आसले। लाखांनी रुपयांचे वखदांचो कदंब पठाराचेर लासून गोबर केल्लो। आता तर गोंय प्रदूषण मंडळानूच प्रकरणाची चौकशी करपाक सुरू केल्या। खात्यात चलपी असल्या गैरप्रकारांचेर भलायकी मंत्र्याचे कांयच लक्ष ना आनी उलोवपाकूय तयार ना। सामान्य मनशांच्या उपेगाच्या लाखांच्या वखदांचो कसो लासून गोबर केल्लो ते प्रुडंटानूच उक्तडार हाडिल्लें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।
पणजी महापालिका वेंचणुके खातीर बीजेपीन आपली दुसरी आनी निमणी वळेरी व्हॅलेंटायन डे दिसा जाहीर केली. तांची आदली महापौर वैदेही नायक आनी नगरसेवक दिक्षा मायणकाराक परत तिकेट दिली. अजाप म्हणल्यार बीजेपीन एकाच घरात 2 तिकेटी दिल्यात. रायबंद्रा रुपेश हळणकार प्रभाग 30तल्यान आनी ताची घरकान्न प्रभाग 29तल्यान लढटा. पौष म्हयनो म्हूण उमेदवारांची घोशणा फुडें धुकलपी बीजेपीन आपल्या उमेदवारांची दुसरी वळेरी व्हॅलेंटायन डे दिसा घोशीत केली. बीजेपीच्या उमेदवारांची दुसरी वळेरी अशी आसा: प्रभाग 3 लिंडा परेरा, प्रभाग 12 वैदेही नाईक, प्रभाग 18 लक्ष्मण खर्डे, प्रभाग 20 रेखा खांडे, प्रभाग 21 पुंडलिक राऊत देसाई, प्रभाग 23 रूपा वाडकार, प्रभाग 24 दीक्षा मायणकार, प्रभाग 26 येवलेत कुतिनो आणि प्रभाग 30 रुपेश हळणकार. पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार बीजेपी फुडारी आणि कार्यकर्त्यांनी महापालिका वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट धरला. ताळगांव समस्या खूप आसा, म्हणजे एक थोडेफार एक सिवरेजीचो जो नेटवर्क इनकम्प्लीट आसा, ताका आमी प्रायोरिटी दिवन हो नेटवर्क कंप्लीट करून घेवपाक जाय. म्युनिसिपालिटी नॉट एक्झिक्युटींग दीस, इट विल प्ले अ मेजर रोल इन एक्झिक्युटींग ऑफ दीस प्रोजेक्ट, इन गेटिंग क्लियरन्सीस. ताका हो एक मेजर मुद्दो आसतलो. रस्ते खुबशे आमचे दत्तप्रसादान आमचे थळाव्या लोकांनी कार्यकर्त्यांनी फोर्स करून आंदोलनां करून घेतल्यात आनी आमच्या दोळ्या फुडें आसा. मार्केट जे ताळगांवचे जावपाक जाय, म्हाका दिसता इट इज अ म्युनिसिपल नीड ऑफ द अवर. तें एक आमचें स्वप्न आसतलें. विजय सरदेसायन पणजे महापालिका वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेराताक तेंको दिला. बाबुशान ताळगांवात कितले माड मारले ते विजयान तेका विचारचे म्हूण दत्तप्रसाद नायकान विजयाक तोमणो मारला. गोवा फॉरवर्ड म्हणून कोण आता एक बोवाळ करपाक लागला, म्हळ्यानूय आज तो दिसतालो. म्हजो एकूच ताका प्रश्न आसा, आज तो माड करून चड बोवाळ जो पळय तो करता, जो ताजो जो मित्र आसा हांगचो, जो मॅन ऑफ डेव्हलपमेंट समजता स्वताक, ताणें जेन्ना ही रियल इस्टेट हांगा तालिगांव हाडिल्ली आसा, तेन्ना हे कितके माड मारले ते मातशें ताणें मेजचे आनी सगळ्या गोंयकारांक सांगचें. आनी तो गोवा फॉरवर्ड व्हरूंक सोदता काय गोवा बॅकवर्ड व्हरूंक सोदता हाजें ताणें उत्तर दिवपाचें सामकें गरजेचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकाराचे 5 मुखेल प्रकल्प राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलांत आडकळ्या. 5य प्रकल्प सुमार 4,000 कोटींचे. मांडवीचो 3रो पूल आनी केरी तेरेखोलच्या पुलाचें काम ट्रिब्युनलान बंद उडयलां. ह्या 5य केशींच्या खर्चाचेर सरकारान आतामेरेन 30 लाख मोडल्यात. येवच आनी रावपा जेवपाचो खर्च वेगळो. ह्या शिवाय आनीक शेकड्यांनी बारीक मोठ्यो केशींनी सरकार प्रतिवादी आसा, ताचो वयलो खर्च वेगळो. पळयात रिपोर्ट. पर्यावरणावेल्यो केशी आता सरळ नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलांत चल्ल्यो. दिल्ली वा पुण्या ह्या केशींची सुनावणी जाता. गोंयच्यो शेकड्यांनी केशी ग्रीन ट्रिब्युनलांत चालू आसात. जवळ सगळ्याच केशींनी सरकार प्रतिवादी आसा. गोंय सरकाराचे 5 मुखेल प्रकल्प सध्या राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलांत आडकल्यात. 3रो मांडवी पूल, केरी तेरेखोल पूल, वागातोरचो पर्यटन प्रकल्प आनी सालिगांवचो कोयरा विलो प्रकल्प ग्रीन ट्रिब्युनलांत आसात. 3,300 कोटींच्या मोपा विमानतळाक दिल्ले इसिकूज रेम्बो वॉरियर्सान ग्रीन ट्रिब्युनलांत आव्हान दिलां. 400 कोटींच्या मांडवी वेल्या 3ऱ्या पुलाक गोवा फाउंडेशनान ग्रीन ट्रिब्युनलांत व्हेला. EIA करूंक नाशिल्ल्यान आनी खारफुटीच्या झाडाचेर परिणाम जातलो म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आर्ग्युमेंट. कोर्टान सध्या पणजे वटेंतल्या न्हंयतलें काम बंद उडयलां. गोवा फाउंडेशनान केरी तेरेखोल पुलाचें काम बंद उडयलां. 76 कोटींच्या ह्या पुलाची EIA कायद्या प्रमाण करूंक ना म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आरोप. साळगांवच्या कोयरा विलो प्रकल्पाकूय गोवा फाउंडेशन आनी एका स्थानीक गटान ग्रीन ट्रिब्युनलांत पावयला. 145 कोटींच्या ह्या प्रकल्पाकय EC आनी वर्क ऑर्डर EIA रिपोर्ट करचे पयलींच मान्यताय दिल्ली. पर्यटन खात्याचो वागातोरचो एक प्रकल्प स्थानिकांनी CRZ उल्लंघना खातीर ग्रीन ट्रिब्युनलांत व्हरून बंद उडयला. ह्या प्रकल्पांतल्यान सरकाराक दर म्हयन्याक 15 लाख येणावळ येवपाची. ह्या 5य केशींचेर सरकारान आतामेरेन कोर्टांनी वचपाक 30 लाख रुपया मोडल्यात. यो वच आनी रावपा जेवपाचो खर्च सुमार तितलोच. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.